पळयल्ले लास्ट वीकांतू बलरामाले रथ. सो लास्ट टूरच्या तेका रथ कोणे तरी दुसरं सांगतावे, कोण हे रथा नाव सांगतावे? शिल्पाकडे माताजीन सांगला आणि कोणे तरी ऑडियन्सातून सांगतावे? दर्पदलन. हो आहे, करेक्ट. दर्पदलन और देवदलन सुभद्रा मैयाल रथ. आज चॅरिटर अर्जुनाची जे आणि रोपा नाव स्वर्ण चूडामण आम्ही डिटेल्स पळयल्ले. सो लास्ट हे वरे पळयला मी हे कंचे मंदिर म्हणून सांग. कोणे सांग नाशिल्ले, आन्सर केलं नाशिल्लो कवडगास करीत. गुंडीचा मंदिर. गुंडीचा मंदिर. राईट, व्हेरी गुड. सो माया माताजीन सांगले. सो गुंडीचा मंदिर है आम्ही लास्ट वीक पळयले. जगन्नाथ रथ यात्रा ग्रँड रोड आरी जगन्नाथ श्री मंदिरातुल्यान गुंडीच्या मंदिरापासून वता. तशी थंय 7 days पासून जगन्नाथ तागेले म्हळ्यार इंद्रधनुष स्वामी महाराज रानी देवी गुंडीच्या मंदिरा वता. तशीच हांगा माधुर्य रसांतू देव 1 week स्पेंड करता. सो तशीच आम्ही आयचे सेशनाक वते आसाची. आयचे आमगेले स्पीकर जावन हरग्रेस अमल सीता माताजी आसाची. त्यांनी आमकां नेक्स्ट आता जगन्नाथ रथ यात्राचे आनी थोडे विशेष कथा सांगताची. सो तांगेले एक किरुपरिचय दिवचा इश करता. त्यांनी तांगेले इनिशिएटेड नेम अमल सीता माताजी. त्यांनी परमपूज्य गोपालकृष्ण गोस्वामी महाराजाले शिष्य आणि अहमदाबादान उरचे. त्यांनी आमगेल कोंकणी भागवत पुराण कोंकणी तू जपा टॉक्स कथामृत आणि एकादशी होस्टिंग वरे करताची. त्यांनी सचिनंद हिज ग्रेस सचिनंदन प्रभुजीक तांगेल हस्बंड तशीच तांके एक चल आसा दैवराम प्रभुजी त्यांनी वरे इनिशिएटेड. हांगेल हस्बंड सचिनंदन प्रभुजी त्यांनी रेग्युलर भक्तिशास्त्री क्लासेस घेताची आणि अदर वीकली प्रोग्राम्स वरे घेतात. त्यांनी तांगेल प्रोफेशन मॅनेजमेंट कन्सल्टंट. त्यांनी डिफरंट फील्ड्स तो मॅनेजमेंट कन्सल्टंट करताची. माताजी वरे तांकां असिस्ट करताची 5-6 years. आता त्यांनी मेनली इस्कॉन प्रिचिंग अंतू ध्यान दिताची. सो माताजीक आम्ही आयज सेशनाक स्वागत करूया. हरे कृष्ण महामंत्र सांगून. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. माताजी तुमक स्वागत असा. ओव्हर टू यू. हरे कृष्ण. ऑडिबल असणार प्रवीण प्रभू? होय माताजी, ऑडिबल. खूप खूप धन्यवाद मुरलीधर चरण प्रभू आणि भागवत पुराण कोंकणी टीमाका. प्रभूजी म्हाका एक विचारचे आशिल्ले की हांव कितले वेळ पासून हे सेशन घेवचे आसा म्हळ्यार तुमगेले क्विज आसतले हाज नंतर. सो आय डोंट वॉन्ट टू एक्सटेंड इट अननेसेसरी. नाही, क्विज चॅट ना माताजी. 5 to 10 minutes क्विज म्हळ्यार तुमगेल सेशन हांवें एक 5 to 10 minutes इंटरॅक्टिव्ह जावन एक सेशन 9:20 9:25 माताजी. थँक्यू सर. हांव पयली देवा याद करून घेवन आयज सेशन सुरू करता. श्री चैतन्य महापुरुषं स्थापितं श्री गुरु श्री गुरुपदकमलं श्री वैष्णव श्री रूपं साग्रजातं सवनं सजीवं साद्वैतं सावधूतं सेवं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादं सवनं श्री विशाखां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश तप्त कांचन शुभां हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. आम्ही लास्ट सेशन तू शाश्वती गंधर्विका माताजीनी इतले सगळे डिटेल मस्त पॉइंट्स इतले लायक कोण कव्हर केले. हा विचार करता आशिल्ले आयचे सेशन हांव कशी कंटिन्यू करूं, कसल उलोवं म्हण हांव विचार करता आशिल्ले. बट देन गुरु महाराज कृपा करून घेवन म्हणलें कोण आयज थोडशे उलोवचे प्रयत्न करता. इट्स नॉट जस्ट की रथयात्रा बद्दल म्हणले, जगन्नाथ पुरी बद्दल बी थोडशे आम्ही ऐकून घेऊया. आम्ही थोडशे श्रील प्रभुपादाल पास्ट टाइम्स बी ऐकूया आणि विंगड अंडरस्टँड करचे प्रयत्न करूया. हे जगन्नाथ पुरीक खास करून म्हणताची श्री क्षेत्र म्हणून. हे श्री क्षेत्र म्हळ्यार
ऑल्दो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हांगाच मेन डिटीस असल्यारी बी हाजे नाव श्री क्षेत्र म्हळ्यार लक्ष्मी देवीले आणि हे देवळा नाव बी श्री मंदिर जगन्नाथ पुरी खंयची टेम्पल म्हणतात ताका बी श्री मंदिर म्हणतात. अशें म्हणतात की श्री क्षेत्राचे एक पंथा कोण परिक्रमा करता पळय त्यांनी सबंद पृथ्वीच 7 पंथा परिक्रमा केले तितले फल मेळटा कंपेर केल्यार. सो आम्ही लायफांत एटलिस्ट एक पंथा पुणी जगन्नाथपुरी वचका आमगे जगन्नाथ देवा कृप अशी असल्यार आमी पदान पंथा वचचे मेळटले पण एटलिस्ट एक पंथा वचूका आणि ते बी तांगेल कृप असल्या मात आमी थंय पावचे शकता. कशें वृंदावनात राधाराणी कृप असल्या मात आमी कशें पावचे शकता म्हणटा पळय तशी जगन्नाथपुरी बी तशीची. मत आमगेल उत्साह आमी कायम दवरून घेवपाक की आमी हे पुरी दर्शन परिक्रमा ना जाल्यार जगन्नाथ देवाले देवळा वचका म्हणून. आणि खास करून रथयात्रा तर अशी लास्ट वीक बी आमी ऐकले हे रथयात्रा टायमार औंदू वर्सा तर रेकॉर्ड इतले वर्ष पासून 25 लाख लोक म्हणत आशिल्ले औंदू 40 लाख लोक आयल्या 2023 हांव इमॅजिन करता कशी त्यांनी लोकां कशी ते एक जाग्यार राबली म्हणून आमी वी कांट इवन इमॅजिन कशी ते देवानच बंदोबस्त करता पळय ना जाल्यार एक जाग्यान तित लोकांना एकत्रित जावच म्हळ्यार साध्य ना. बट अगेन सगळे लोक देवाचेरी हाच्यान कळलें की दिवस ते दिवस देवाचेरी विश्वास वाढता असा म्हणून ते बी एक कळून येता. कित्याक की म्हळ्यार जगन्नाथा रथा वयर कोण जगन्नाथा पळयता गेल एक दर्शन भले दूरच्यानच जाल्यार पडणे ते एक दर्शन मात्राच्यान जे आमगेले जन्म मृत्यू जरा व्याधी चक्करांतल्यान आमी भायर पडटा पळय तितलें ताजेच इम्पॉर्टन्स. आणि रथाक तुम्ही तांचे नशीब मेळना जॉब जस्ट टच केल्यारची पुरो ताणल्यार तर नो डाउट टची नशिबाची टच केल्यार बी आमगे अनेक जन्माची पाप नष्ट जात म्हणटाची. सो इतलो ऑस्पिशियस इतलो इम्पॉर्टंट जागो तो ताचे खातीर कशी प्रभुपदान तांकां कसं म्हणिल्लें सांग जगतनाथ म्हणून तो खाली एक उडिया नाथ जो पुरी नाथ अशें म्हणून म्हणिल्लें ना जगतनाथ म्हळ्यार जगाच्यो सगळे जगतची नाथ म्हणून अशें म्हणटात थंय फॉरेनर्स लोकांक थंय येवच्या पाबंदी आसा. कित्याक की म्हळ्यार थंयची थोडेशे पुस्तकांत की थंयच्या लोकांक अशी मान्यता आसा की थंयची तो जगन्नाथ कोण आसा तांणी घेवन विंगडकडे वता म्हणून एक भंय आसा तांकां. त्या भया निमित्तान थंयची कोण पंडास आसाची ते फॉरेनर्साक येवच्याक स्ट्रिक्टली तांणी प्रोहिबीट केलेली आसा. ना खास करून रशियन्स लोक आपण म्हळ्यार तांगे वेगळं व्हरतात म्हणून कितकी भंय आसा ते की बरें वाचल्या तांणी त्या निमित्तान म्हळे खातीर थंयचे फॉरेनर्साक येवच्याक एलाव करना. मात्र मान्यता पळोवचे गेल्यार सगळे जाती धर्म सगळे लोक जगन्नाथाक पुजताची जाल्यार ते निराकारवादी उरो मायावादी उरो बुद्धिस्ट फॉलोवर उरो हिंदू मुसलमान सगळे लोक जगन्नाथजीक मुस्लिम म्हळ्यार ऑफकोर्स ता फॉलोवर्स कोण आशिल्ले तांगेल बदल म्हणटा तशी कित्याक म्हणजे तो जगाच्यो एक नाथ म्हणून घेवन ताका म्हणिल्लें आसा. सो प्रभुपादान हांगा ते तिनी लोक कोण आसाची जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तांगेल वर्णन बी अशें केलेली आसा की जगन्नाथ म्हळ्यार जगत म्हळ्यार धरती हे जग आणि नाथ म्हळ्यार आमकां तसा सगळे लोकांक स्वामी. गच्छति इति जगत म्हळ्यार अर्थ कसले गच्छति म्हळ्यार इट कीप्स ऑन मुव्हिंग जग म्हळ्यार खंयचे एक अशें स्टँड एक स्टील उरना नव्हे कंटिन्युअसली मूव जाता उरता. तशी पुरा ब्रह्मांड उरोस जाल्यार खंयचे प्लॅनेट्स उरो खंयचेची लोक उरो जीव जंतू सगळे मूव करता उरता. इवन झाड आमी म्हणटाची झाड आशिल्ले कणे असल्यार बी तांगेले एक लाईफ सायकल जाले नंतर तांणी विंगड हातूंत ट्रान्सफर जाता म्हणटा पळय सोल ट्रान्सफॉर्मेशन कशें उरता पळय. सो इट द होल वर्ल्ड कीप्स ऑन मुव्हिंग आणि ते पुरा मुवमेंट खंयचे जाता आसा ताजे व्हड कंट्रोलर कोण की म्हळ्यार लॉर्ड जगन्नाथ. ताचे खातीर तांगेले ते नांव जगन्नाथ म्हणून म्हणिल्लें आसा. तशी बलभद्र बलरामाल नांव बलभद्र म्हणून म्हणिल्लें आसा. बल म्हळ्यार स्ट्रेंथ म्हणून आमकां आसा आणि भद्र म्हळ्यार अर्थ कसो की म्हळ्यार हे बलभद्र म्हण तुम्ही बलराम म्हणा. राम म्हळ्यार अर्थ कसो म्हळ्यार वन हू
गिव्स एन्जॉयमेंट. हांगा बलभद्रा अर्थ कसो की म्हळ्यार वन हू गिव्स स्पिरिच्युअल स्ट्रेंथ फॉर एन्जॉयिंग इटर्नल ब्लिसफुल लाईफ, ताका बलराम म्हणटा. आणि सुभद्रा, सु म्हळ्यार सगळो काका गोत असा ऑस्पिशियसनेस म्हळ्यार ऑस्पिशियस, आणि भद्र ताजे अर्थ वेल बिईंग. सो तशी कोण हे तिन्ही लोक कोण, तिन्ही भाव बहीण कोण आसा जी जगन्नाथ, बलदेव आणि सुभद्रा, ते तांगेल तिगी लोकांक हे कॉम्बिनेशन केन जाता तांकां ते तिगी लोकांक आम दर्शन बी केन जाता. आणि ते एक कणे आम पळयता जिता निमित्तान कसं जाता की म्हळ्यार भक्ताल खंयचे मिजरेबल कंडिशन उरता लायफांतले ते पुरा नष्ट जाता, ते तितले तांचे दर्शन मात्रांत आसा. मात एक कितें आम तितलो पूर्ण विश्वास उरता, आमी अशी विम्झिकली म्हणून घेवन जावं अशें बरें उरचो हे पुरा मायथॉलॉजी अशें म्हळें न्ही, आमकां तितलो पूर्ण विश्वास आसलें. कित्याक म्हळ्यार आईच्या दिवसान सुद्दां जगन्नाथपुरी एक असो जा की थंय लीला जाता उरता, देव विंगड विंगड लीला करता उरता म्हणून आसा. आणि आमकां श्रील प्रभुपादाल इतली कृप आस की पयलीं तर फक्तची जगन्नाथपुरींत मात रथ आशिल्लो, रथ यात्रा जाता आशिल्ले. आता तर ऑल ओव्हर वर्ल्ड कशी सांगलेले की फॉरेनर्सा अलाउड ना म्हणून. फॉरेनर्सा अलाउड ना जाल्यार होड नाशिल्ले. हाणे रथ सुरवातीक 9 जुलै 1967 सॅन फ्रान्सिस्कोन पहिले रथ यात्रा सुरू केली पळय. कशी सुरू केली म्हळ्यार अशी बसून आशिल्ली थंय श्रील प्रभुपाद, आणि तांकां म्हळ्यार तांगेले रथ यात्रा म्हळ्यार तांगेले सानपण दोनू केलेलेच पळय. ती बी एक लीला चंद आसा. प्रभुपदा लीला सानपणाची लीला एक सान चंद आसा. म्हणजे मस्त सिनियर डिवोटीस आसा तांणी पुरो आयकल्ले उरचे फावो. लगभग प्रभुपाद 500 वर्साची आशिल्ली तेन्ना सांजचेडू कशी विंगड खेळलीन खेळता न्हय, हाण हट्ट करून म्हाका रथ जेवपा म्हणून म्हळें. आणि तागेले बापूय खंय रथ कोण करतालो तागेले वचून गोरमोहन तांणी रथ करचे खातीर एक करचे गेले. थंय गेल्यार तांकां कळ्ळें की ते लायक ही कुडंट एफर्ड, लिटरली कुड नॉट एफर्ड की रथ खर्च करतील तांगेले की लक्ष्मी ना आशिल्ली. सो मात हो चड सांजचेडू हट मारी न्हय, तशीच हाणे बी मस्त हट्ट केले. ताका सान आशिल्ली ताका अभय म्हणून म्हणटा श्रील प्रभुपादा. ना म्हाका रथ जेवपा म्हणून रडता उरता. केन्ना दुकानाच्यान परत येता आशिल्ले तांगेलें नशीब पळय, हे पुरो देवान करची अरेंजमेंट. तेन्ना एक म्हातार बायल मनीस थंय येता, कसं जालें म्हणटा. तेन्ना म्हणटा की अशें तूं हट्ट करता आसा आणि म्हाका आय कॅन नॉट एफर्ड म्हणटा. तेन्ना इतलीशी इतले सान विशय न्हय, म्हगेले पर्ण रथ आसा सानूची एक 3 फिटा येतलो हायटाचो, म्हगेले पर्ण रथ आसा पळय. म्हगेले तो हशीची दवरिल्लो आसा स्टोर रुमांत आसा, तुका उपयोग आयोचे असल्यार तूं घे म्हणटा. कडे तो खुशी जाता गोरमोहन भांतारीक थोडेशे पयशे दिवन घेवन येता आणि कडे चंदुकून ताका डेकोरेट आनी करचे. आणि प्रभुपादान अशी की रथ म्हणे खेळणीशी वापरले, खरे रथाचे एक फिलिंग येवं सारखे ताजे तयारी करेल पळय. आणि इतले की तागे फ्रेंड्सा ओटनी सगळं हे कसं म्हणटाची रथ घेवन शेजारच्या खणे वच आशिल्ले. अशें न्ही की एक दिवस केले एक दिवस भोंवलो न्ही, पुरा कशी हे रथ यात्रा 8 दिवसा फेस्टिवल आसा तो तितले सांज चेडू उरून बी ताणें पुरा एक इमिटेशन सॉरी रेप्लिका म्हणटा पळय तशी पुरा ताणें मिमिक्री करचे हे कोशिश केले. आणि सगळे 8 दिवस तांणी एन्जॉय करता शिकले. आणि प्रभुपदा खंय सान आशिल्ली तेन्ना ताका कचोरी नंदू म्हणून आपयत आशिल्ली. तागेले एक पेट नेम जालें की म्हळ्यार ताका कचोरी तांकां फेवरेट डिश. आणि नंदू म्हळ्यार ऑफकोर्स नंदुत्सव डे तागेले हे सेलिब्रेट करता न्हय, सो अपियरन्स डे. सो तशें करून हे कचोरी नंदू कसले म्हणटी म्हळ्यार ताण खंय रथ यात्राक सगळे लोकांक म्हणचे तागेल्या अम्माक आनी रजनी माताक आनी म्हणचे की पळय रथ यात्राक बरें करून लायकून कचोरी करा म्हणून. आणि ते कचोरी कोण पयलीं दोन्ही पॉकेटान पयलीं स्वता पॉकेट पयलीं भरतो म्हळ्यार कडेन लोक आवडचे अशें न्ही की स्वता मात खावचे, पण तितलें ताका फेवरेट आशिल्लें की ताका पयलीं पॉकेट फूल कोन्न घेवन अशी बाकीचे चेडू आवडपाची न्हू डिस्ट्रीब्यूट करता करताची
अशें करून ते 8 दिवसांतले खंयचे फेस्टिवल आशिल्ले ते लायक करून घेवन म्हळ्यार इतलो उत्साह पूर्वक आशिल्ले आनी ते सांजपण दोन केल्ले निमित्तान ताका एक मोग म्हणटा पळय ह्या फेस्टिवलाचेर अशें आशिल्ले आनी अत्यंत प्रिय फेस्टिवल तांगेले खातीर आशिल्ले. सो तशीची कडेरी सॅन फ्रान्सिस्को केन्ना व्हड जेन्ना पळय थंय वतले तो प्रचार करचे खातीर थंय गेले तेन्ना बी ताजेची बी कसल की म्हळ्यार लीदा कितकी म्हळ्यार अशी बशील कणे खिडकींतल्यान ते ट्रक वता नवे कसं म्हणटाची म्हापशान एकदम फ्लॅट आशिल्ली ट्रक उरता पळय बॅक ओपन उरता आनी फ्लॅट आशिल्ली ट्रक खंयचे आसा पळय ते वच्चे पळयत की तेन्ना अचानक तांकां स्ट्रायक जाता की हांतू तूं जर जगन्नाथाक बसून हांतू तूं आमी रथ यात्रा काडल्यार कशी म्हणून विचार येता आनी तशीची नशीब अशी की म्हळ्यार खंयची एक डिवोटीक सान एक इतले सांशे जगन्नाथाली इम्पोर्ट स्टोर जावन एक सान एक जगन्नाथ मूर्ती की मेळ्ळी मुजेले ताका अशी वर्ण म्हळ्यार तेजे डिस्क्रिप्शन करचे हाका बी सरळ जालें की तुरंत तांगे डिसायपल्साक ऑर्डर केली की हे खंयची मूर्ती आसा पळय हे लाकडाची खंयची आसा पळय असलेची हुरड तुमी विग्रह कराची आनी अशें म्हणून सांगून दिलें आनी ताजे नंतर ते ट्रकाक परमिशन घेवन भाडे ट्रक कोरून चंद कोण ताजे एक रथा वयरी अशी कपड्यान सजवून कडेरी मस्त नमन बलून्स आनी कशी रथ तयार करता पळय तशी कोण घेवन तांणी रथ यात्रा काडली जाले आनी सुरवेक तर सॅन फ्रान्सिस्को लोकांक आश्चर्य की आनी मेन म्हळ्यार प्रभुपदा एक प्रसाद एक डिस्ट्रिब्युशन करचे म्हळ्यार एक सगळे लोकांक कंट्रोल करता म्हणून आमी पयल्या बी आयकून आयला आसा इस्कॉनान खंय लोकांना 2 वस्तू मस्त प्रिय खंय लोकां एक कीर्तन आनी एक प्रसाद आमी आमगेल्या अहमदाबादान तुम्ही आयकुचे कोणाची मेळ्ळ्यार इस्कॉन कॉलर ओ थंयची खिचडी प्रसाद म्हळ्यार अगदीची लायक न्हय म्हणून ते तितलं फेमस आहे म्हळ्यार ती खिचडी प्रसाद म्हणजे त्या सुद्धा प्रभुपदा स्टायलार खंयची उठपळय ती तर वर्ल्ड फेमस खिचडी आमी आमगेल्या घरांतू बी कायम करता उरताची फ्रिक्वेंटलीची आनी सगळ्या लोकांक आवडती ती एक युनिक टेस्ट उरता बाकी खिचडी वारी बी न्हय सो प्रसाद डिस्ट्रिब्युशन बी त्यांनी अरेंजमेंट करून तशी कोण त्यांचे लोकांक बी त्या फॉरेनर्साक बी हो एक रथ म्हणून रथ न्हय तांगेले एक विंगडा फिलिंगार आशिल्ले एक दिवसाचे केलेले आशिल्ले असल्यार बी त्यांनी मस्त एन्जॉय केले म्हणजे इतलं पासून की एक 5-7 वर्सां नंतर थंय बी आणि त्यांनी तांगेले नांवच चेंज केले सॅन फ्रान्सिस्को वयले ना न्यू जगन्नाथ टेम्पल म्हणून न्यू जगन्नाथ रथ यात्रा न्यू जगन्नाथ टेम्पल ताजे नाव दिले त्यांची देवळाचे आणि थंयची मेयर कोण आशिल्लो ताणे रथ यात्रा डे म्हणून वर्सा खातीर एलाव कोण सोडले पळय म्हळ्यार एक परमिशन दिवन जाल पळय तितलं पासून तांगेली इफेक्ट ते एक रथ यात्राची फेस्टिवलाची सेलिब्रेशना निमित्तान प्रधानपंत एव्हरी वर्स सगळेची डिवोटीस नॉन डिवोटीस हिप्पीस कोण पळयले लोक तातूंत इन्वॉल्व जावचे तितलेची इंटरेस्ट जावन घेवन आशिल्ले सो ताज नंतर मात्र एक कंट्रीच्यान अनेक कंट्री एका वयर इतले कंट्रीसान तू हे रथ यात्रा सेलिब्रेशन जाल की आमी इंडियान उर्नू बी आमी जगन्नाथ पुरी वच्चे जाल्यार जायना शिवरो ते व्हड न्हय मात्र हे रथ यात्रा मॅक्सिमम मेजर सिटीज खंयचे आसा पळय थंय उर्नू उरता आनी आमी सगळे लोकां खातीर एक आमगे स्वता एक्सपिरियन्स पळोवचे गेल्यार आय शूड नॉट अगेन शेअर इट बट आय फेल्ट की शेअर करचे म्हाका मन केलें म्हणून करता म्हाका तातूंत रंगोली सेवा आय विश टू टेक रंगोली सेवा म्हळ्यार कशी लोक कोयर काड रथ येवचे पयलीं कोयर काडता नवे त्या कोयर काडले नंतर आमी पयलीं कसं करता की म्हळ्यार रस्त्यार रंगोली करताची सो रथान येवचे पयले आमकां 2-2, 5-5 मिनिटां टायमू मेळना रथ म्हाका येता उरता तांडून येता उरता ते आमी 4-5 लेडीज कोण इतलं वगी कोण ते रथ येवचे पयले ते फर्स्ट रंगोली आनी लास्ट रंगोली 4 फ्लावर्साची उरता कडेरी रंगाची करताची ते करचे इतले एक्साइटमेंट उरता की आनी आमकां हरशी पुरा ट्रॅफिक सिग्नलार आनी खास करून ट्रॅफिक सिग्नलार करची उरता तेन्ना आमी लेखताची आनी सांजे वेळा म्हळ्यार पीक अवर्स त्या टायमार केन्नाची आमकां अशी बेगीन कसले सिग्नल तोडल्यार जो हे ट्रॅफिक पुलीस परेशान करता नवे त्रास दिता नवे मात रथ यात्रा दिवस आमी थंय वचून आमी ट्रॅफिक सिग्नल
ब्रेक करताची इतलं फास्ट फास्ट गाडी येईल उरता मग सगळे लोक कोऑपरेट करता कशी म्हणून कळना जगन्नाथ आला त्यांचं तू कृपा म्हणता आम्ही इतलं वगी वगी कोण करताची आणि सगळे लोक एनकरेज करता रस्त्यार अशी लोक आमचे सर्कल करून आमकां प्रोटेक्ट करताची की आमचे खंयचे वाहन येवचे ना कित्याक म्हळ्यार इट इज लायव्ह एक्सपिरियन्स आम्ही रस्त्यार करची म्हळ्यार एक साधारण एक इट्स रियली डिफिकल्ट आणि फुल स्पीडार केन्ना गाडी येताची तेन्ना पोलीस वालो म्हणटा तागेले ते रेड सिग्नलाची दंड घेवन राबील उरत पळोवका तुम्ही तुमगेलें काम करायची 5 मिनिट न्हय करायची अशें म्हणून आमकां एनकरेज बी करता आनी एवरी वर्स पळयले अँड वी आर नॉट नोन टू देम ऑल्सो आनी तांकां कोणाय अशी इन्स्ट्रक्ट केलेल्या बी उरना की हांगा सपोर्ट करा म्हणून तांचितले तांणी इन्क्लुडींग पब्लीक प्लस हे आम सपोर्ट करताची सो इट इज लायक आय रियली फील ब्लिसफुल डुईंग दीस एक्टिविटी हा नेक्स्ट डे पाय दुखता तो बीन प्रश्न कित्याक म्हळ्यार मस्त पण उठवचे बसचे उरता पण ते दिवसा इतलं जोशान करता की पाया दुखी कसले कळले ना आणि वेलकम करचे का बी हांगा आमी सुमार लोकांक पळयले सुमार लोक मस्त स्टॉक्स उरताची कोणाची मसाला ताक खंय आणि कोणे कोल्ड ड्रिंक्स खंय कोल्ड ड्रिंक म्हळ्यार शरबत आनीक अत्रेका पुरा घेवन राबील उरता आनी आमी केन्ना थंय ड्रॉइंग हे रंगोली करता तेन्ना आमकां बी तितले उत्साहान कितलो वेळ आसा अशी रता कशें पुरा आनी म्हणची उरता सो तांणी वेलकम तितल्या उत्साहान करताची आनी सगळो लोकांक बेनिफीट मेळटा म्हणटा पळय प्रति एक सिटी आशिल्ल्या लोकांक आजूबाजू हांगा लागीं अहमदाबादा लागीं कोण आसा बरोडा राजकोट हांगा सगळे कणेज जाता पण थोडे गांवांत आनी खंय जायना थंयची लोक बी हांगा येवन रथयात्रा हातूंत इन्वॉल्व जाता अशी आमगेले हांगा अहमदाबादाचे थोडेशे एक्सपिरियन्स म्हाका शेअर करचे मन केले सो आम्ही स्क्रिप्चर्सांत आयकल्ले आसा स्क्रिप्चर्सांत इनफॅक्ट हे घटिल्ल्याची आम्ही भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांगेल जन्म बी जगन्नाथ पुरींतू जाल्ले हे आमी आयकून घेवन आयिल्ले आसात तांणी बी तांगेल हातूंत बी तशी कशी देवाल इच्छा आसल्यार इच्छे शिवाय एक आस की जगन्नाथ पुरी जगन्नाथाचे रथ खंयचो आसा ते जगन्नाथा इच्छे शिवाय 1 इंच मुखार वतना सो हांगा तशीची केन्ना भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर तांणी जगन्नाथ पुरींचो तांगेलो जन्म जाल्ले 6 म्हयन्यानंतर तांची रथयात्रा 1874 विषय सो थंय केन्ना पुरी यात्रा रथ तांगेलें घर एकदम रस्त्या लागीं आशिल्लें सो थंय रथ थंय थांबलो सुमार दिवस जाल्यार रथ कितले ताणल्यार रथ मुखारी वतना म्हूण आशिल्लो कडेर पळयल्यार केन्ना तागेले आम्मा आसा आगेले ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूर आले आम्मा आसा ती केन्ना घेवन रथाले येता तेन्ना ऑटोमॅटिकली देवाल खंयची गार्लँड आसा त्या चरडाचेर पडता एक आशिर्वादा रुपेरी आनी तेन्ना सगळे लोकांक म्हण जाली की तो एक व्हड एक आचार्य जावचो आसा आनी केन्ना ताका गार्लँड मेळ जाता म्हण तेन्ना तांगेले बापायन कोण आसा भक्ती तांगे नांव कसलें भक्ती सिद्धांत हे भक्ती विनोद ठाकूर सॉरी भक्ती विनोद ठाकूरान तांगेलें नांव बिमला प्रसाद म्हणून दवरलें कसं लायक म्हळ्यार जगन्नाथ पुरींत आसना बिमला देवी म्हणून ती ऑफर करून बाकी लोकांक मेळटा सो तागेले चरडाल नांवाची बिमला प्रसाद दवरल्या हे बी एक पास्ट टाइम आसा सो पास्ट टाइम्स आयकुचे गेल्यार सुमार एकामाक्षी मस्तची पास्ट टाइम्स आसा मात आमी हे पास्ट टाइम्स आयकून मात घेवचे न्हय आतां आमी चैतन्य महाप्रभून आमकां हे अशी रथयात्राक हे करची आमकां मार्गदर्शन दिल्लें नो डाउट पुरींत आशिल्लेची पण चैतन्य महाप्रभू इन्स्ट्रक्शन फॉलो करच्याक आमकां श्रील प्रभुपादान आमकां शिकयले हे गुंडीच्या मार्जन हे सगळे आमकां शिकील कोणाल थ्रू चैतन्य महाप्रभू थ्रू कित्याक म्हळ्यार आमी आयकून आयिल्ले आसा लास्ट वीकान तूं बी आयकल्लें आसा गुंडीच्या मार्जन म्हणून बी आयकल्लें आसा माताजीन क्विकली सांगिल्लें आसा आमी हे पास्ट टाइम थोडशे आयकुया हेरा पंचमी पास्ट टाइमा वयल्यान नेक्स्ट आयकुच प्रयत्न करया तो केन्ना जगन्नाथ तो बलदेव आनी सुभद्रा गुंडीच्या खात्रे वताची भायर सरताची तेन्ना भायर सरका जाल्यार तेन्ना लक्ष्मी देवी परमिशन घेवन वतात न्हय तेन्ना लक्ष्मी देवी म्हणटा जायत स्वामी वचत मात केन्ना परत येता म्हळ्यार बस आज गेलो सांजे परत इतलो पसून चंद करून पट्टी मारता
आनी वता म्हणजेले आनी थंय वच्चाकाची हे निलाचल ताका सुंदराचल थंय वच्चाकाची हो विसरून गेलो आमगेलो जगन्नाथ कित्याक म्हळ्यार ते अशी एक्सटर्नली म्हण इंटरनली ताका वृंदावन बी म्हणटा म्हळ्यार ताका तेंची वृंदावना वाली फिलिंग आसा थंय गोपीस आपल्याला वाट राखता असाची आनी थंय तांगेल खंयची वृंदावनात एनवायरमेंट गुंडीच्यात आसा ते मावशी मेळची जाले गुंडीच्या कोण आसा ती इंद्रद्युम्नाल बायली तिका मेळच्या वच्चे जाले कित्याक म्हळ्यार तिका ताणें पर हे दिलेलें आशिल्लें वचन दिलेलें आशिल्लें ते बी आमी लास्ट वीक आयकल्लें की 3 वचन हाणें इंद्रद्युम्नान मागिल्ले की एक तर जस्ट एक रिकॅप करता की केन्ना देव प्रसन्न जाता तागे सेवे वरी तूं कसो जाय की म्हणटा तेन्ना 3 वरदान 3 वरदान मागूंक गेले एक की तुमी हांगा चलते हात केन्नाची भोग मस्तच करता म्हळ्यार तुमकां भोग कॉन्स्टंट ऑफर करतले आमी तूं हात धुय पर्यंत हात व्हडलो उरता तितून तुमकां भोग ऑफर करतले तुमी दर्शन खंयचे आसा तुमगेले ऑफकोर्स 2 घंटे मात आराम करता एक्चुअली अशें म्हणटा की ते 2 घंटे खंयची आराम करता म्हणून आमी आमगे खातीर आराम करता म्हणले वय पण ते 2 घंट्यान सुद्धा खंय देवी देवता तांगेल क्यू लागेल उरता खंय ते 2 घंटे वचून घेवन न्हू तांणी मेळचे वच्ची खंय म्हळ्यार अर्थ तांकां जगन्नाथ देव म्हळ्यार तांकां केन्ना आराम करची म्हणून ना आमगेल खातीर कशी लेखच्या फाव की हो एक पहर आराम करता असा म्हणून पण तो एक्चुअली ते बी आराम करनाशी आसा आशिल्लें आनी थर्ड खंयचे आशिल्ले 3 हे मागिल्ले वे इंद्रद्युम्न महाराजान कोणाक याद आसा स्लाइटली फॉरगॉटन कोणा याद आसा 3 वर मागिल्ले वे they will not have a son, Hare Krishna Mataji. They should not have a son. करेक्ट तांकां पूत ना कळे तांकां पूत नाका म्हणून म्हणलें इंद्रद्युम्न महाराजान म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार पूत जर आशिल्लो आसल्यार आमगेले तुमचेर सेवा पूर्ण रुपेन करचें जायना ताचे खातीर आमकां संतान प्राप्ती नाका अशें म्हणलें ते आशिर्वादा वयल्यान जगन्नाथ खुश जाता पण गुंडीच्या तोंड थोडशें सांज जालेलें उरता तागेले बायलेले इंद्रद्युम्नाचे कसं जालें की म्हणटा तेन्ना म्हणटा ती कसं म्हणटा की म्हाका आमचेर पूत ना जाल्यार आमगेले अंतिम संस्कार आनी कोण करचे ते तिका एक बेगीन एक मना फील जाल्लो उरता बामणान सांगिल्लें ते सगळें आयकूंक पडता वय पण ते अंतिम संस्कार आनी कोण करतले अशें करून विचार आयले निमित्तान तांणी जगन्नाथ देव म्हणटा हांव वर्साक तुगेले थंय येवन 7 दिवस तुगेले देवळा येवन राबता आनी तुगेले अंतिम संस्कार बी हांव करता अशें तांणी लिटरली तांणी केल्या देवान स्वता केल्या अशें म्हणून आसा सो तागे प्रॉमिसा प्रमाणे एवरी वर्सा 7 दिवसा तो थंय वत म्हूण जालें भाव भयण्या वटू ते आमी आयकून घेवन आयले तशीच हेरा पंचमी कशी म्हळ्यार 5व्या दिवसाची काणगी लक्ष्मी देवीक सांगून घेवन गेल्ले सांजे पसून येता म्हणून तो दुसरे दिवस जाले तिसरे दिवस जाले लक्ष्मी देवी आश्चर्य अरे बाबा हो खंय गेलो भाव भयणी वटास म्हणा फुडें म्हाका काय चिंतना की हाका कसो जालें कशी केअरलेस कशी म्हणून पयली चिंत आशिल्ले ते चिंता कडेन कसा कन्वर्ट जाता सांगा एंगर रूप घेता राग येतो जेन्ना तेन्ना खूप येता तेन्ना कसं करता 5व्या दिवसा चंद्र जावन तयार जावन सेनका दासी एक सांगून पालखी चंद करून तयार करून बसून पालखीचेरी ही बी वत म्हूण जालें गुंडीच्या देवळा वत म्हूण जालें थंय गेल्यार कसो जालें थंय एंट्रन्सा वच्चे तागेले लोक आसा न्हय सैनीक जगन्नाथाले दूरच्यान पालखी येवची पळोवचे बेगी बेगी वताची आनी जगन्नाथ सांगता लक्ष्मी देवी तर आसा आनी ती पोपार आसा कसं करचें म्हणटा आनी कसं करचे पयलेच कोर्स तांणी इन्स्ट्रक्ट केल्ले हो एक्चुअली विसरून गेल्ले आपणे परत वच्चे आसा जगन्नाथ तेन्ना पळयल्यार ही आयली म्हण आपल्याक कसं करता म्हूण कळना आतां जर तिगेले मुखार जर गेल्यार ती आनी म्हाका सोवतली आनी म्हाका सोवपाच मन ना आनी अशें करून लेखता आनी कसं करता बागीला बंद कर अशें सांगता म्हळ्यार अशें उतरवले की कसं करचें म्हणून ते बागेला बंद करचें आनी तेगे सैनीक तयार जावन उरतात कशी रथ ती गेले पालखी खंय पावता तितल्याक बंदूक सोडटा ही पाप देवन घेवन वच्चे गेल्यार कवड बंद
अयो देवा हांगाच्यान चिंतपून हांगा येवन पळयलें हाक म्हाका हांगा भितर सुद्दां येवचें दिना असो कसो नमुनो मस्त राग येता पयले राग आयलो आशिल्लो आनी इतले राग येता घेवन घेवन कसो करता की म्हळ्यार राग येवचे कशी कसं करचें येऊ तो कितें उरो म्हणून तागेले खंय तो नंदी घोश खंयचे रथ आसा तागेले एक सायडाचेर पळय समोरची सैनीक आसा म्हणू घाला म्हणून त्या इव्हेंटाक बी रथभंग हे म्हणटाशी इव्हेंटा कशी हेरा पंचमी म्हणून हे जे इन्सिडेंट हेरा पंचमी नेव्या तशी रथभंग म्हणतात त्या रथभंगा दिवसाक आनी आज पसून बी हे लीला करताच हे पळय म्हळ्यार हे एक कल्चर म्हणा एक ट्रेडिशन फॉलो करून घेवन येता आसा तशी रथ मोडचे आनी ते आनी ही कसं निपून पळयत खंय आमली रुका मुळा अशी निपून पळयत खंय अशी रथ निमुडिले आनी आपणे कोण पळयना नेवे म्हणून थंयचे ते हेरा गोरी म्हणून खंयची वाट आसा लेन आसा थंयतल्यान वता म्हळ्यार आयिल ती मुखा वयल्यान मात परत वचताले ती म्हापशी बाजूच्यान निपून घेवन वता म्हणून घेवन ताजें नांव हेरा पंचमी म्हणून घालिल्लें आसा सो हीण परत येवच्या कशी जगन्नाथा हुस्को परत वचचेच न्हय कसल करचे कसलेपणी कोणी गेल गोद थंड करका म्हणून माते विचार आणि ऑफकोर्स कडे थंय 2-3 दिवस थंय थोडशे कसं म्हणटा जी आज दिवसान थंय रासलीला म्हळ्यार रासलीला न्हय तांगेल बद्दल गुणगान करता ताची थंय गोपी गीत आनी म्हणटाची आनी एक्चुअली वृंदावन एटमॉस्फियर थंय क्रिएट केलेली उरता आणि राधा राणी आणि तागेल विरहाचे बी एक एटमॉस्फियर उरता प्लस ओवरऑल गोपी सावट तुमचे कृष्णाल वातावरण आशिल्लें थंय ते उरतून जालें सो कडे परत येता 8व्या दिवसाक रथाल तोंड हे बाजून कोण रिपेरांनी कोण परत येवचे जात जालें परत येवच्याक तयार करता आनी 9व्या दिवसाक रथ परत येवून जालें परत येवच्याक कसं जाता चंद कोण घेवन सुभद्रा आणि बलभद्र कोण आसाची तांणी श्री मंदिराक वताची हिक कळण येता लागीं येवचे आशिल्ले तेन्ना हिक कळण येता की तांगेले रथ आयिल्लो आसा जगन्नाथान मनान खूश आसा मात एक्सटर्नली बायल म्हणजे म्हळ्यार एक मोगा बायल आशिल्ली असल्यार राग म्हणून दाखोवची एक पद्दत आसता कशी म्हणून थंय एक रथ म्हणून दाखोवचे जाल्यार आतां येना पडे तोंडार एक राग म्हणून दाखोवपा न्हय आपल्या अशें राग आयिल्लो आसा सो अशें प्रिटेंड करता मस्त राग आयिल्लो आसा आणि मनात मग अगदी प्रसन्न झाली की आपल्याला परत आयिल्लो आसा सो कसं करता एंट्रन्साक राबून सोडता आणि बलभद्र आणि सुभद्रा कायम म्हणणार जगन्नाथ येवच्याक बदला थांबवून सोडता येवच्या दिना तेन्ना जगन्नाथ म्हणटा आपण कसं करचें माफ मागचें कसं करचें थंयच्यान कडे लागींच्यान थंय व्हड सायजाचे रसगुल्ला घेवन एक गार्लँड घेवन येवन तिका घालता खंय आनी कडे रसगुल्ला मोगान खावयत घेतात नंतर ती शांत जातले आनी कडे तेका व्हड ओपन जाता आनी तशीची ताका भितर वचचे परमिशन मेळटा म्हणून जालें सो अशी हे रिटर्न यात्राक बहुदा यात्रा म्हणून म्हणटाची आनी सो हे यात्रा अशी हांगा कंप्लीट जाता जालें सो हे गुंडीच्या मार्जना बद्दल खंयचे म्हणलें मंदिर गुंडीच्या टेम्पल जालें गुंडीच्या मार्जन म्हळ्यार क्लिनिंग ऑफ गुंडीच्या टेम्पल पुरा वर्सान तू गुंडीच्या देवळ फक्त हे 9 दिवस मात्र ओपन उरचे बाकी वर्षभर बंद उरता एज पर पद्धतीन तू आसकी आणि केन्ना रथ येवच उरता ताजे पयले हे क्लिनिंग म्हणटा ते क्लिनिंग प्रोसेसाक गुंडीच्या मार्जन करता आणि हे सूर केलेले आमगेले चैतन्य महाप्रभू हाजे 2 मिनिंग आसा अशी न्हय की तांणी खंय घुसटून एवरी सान जागो क्लीन कोन घेवन न्हू चॉक केले कित्याक म्हळ्यार थंय देव येता न्हय स्वता देव येता जगन्नाथ येता म्हणून ते केल्ले आसा हे एक्सटर्नली अशी मिनींग आसा की हे सफाई करता आनी इंटरनली ताजे आमकां एक मॅसेज कन्वे करता आसकीत की म्हळ्यार आमगेल हृदय बी खंयचे आसा थंय बी मस्त जी अहंकाराच्यो मस्त रितीन 6 हे अनर्थ आसा ताजे भर आमगेल हृदय पुरा डर्टी जाल्लेलो आसा आनी हे डर्ट काडचे खातीर आमकां हरिनाम घेवन मनस्पूर्वक घेवन आमगे क्लीन करता उरका क्लीन करका अशें न्हय की वर्सा एक पंथा देव येत म्हणून एक पंथांनी पण कायम क्लीन करता उरका अशी बी आमकां एक मॅसेज दिल्ली चैतन्य महाप्रभून हरिनाम दिल्या न्हय हे कलियुगा खातीर हरिनामा शिवाय बिंगड कांय ना म्हणून म्हणलेलें आसता ते
परिणामान आमगे हृदय शुद्धी खातीर एक मुंगे न्हू अशी सांगिल्लें आसा. सो चैतन्य महाप्रभून तांगेले बी अशेंच की तांचे 24 वर्साचेर आशिल्ले तेन्नाच्यान दोन तांचे जगन्नाथ पुरींत आशिल्ले. और ही सर्वड ऑलमोस्ट मोर देन 18 years इन जगन्नाथ. तांगेल तर पळोवचें गेल्यार इतली श्रद्धा जगन्नाथाचे पळय. कोर्स ही हिमसेल्फ इज लॉर्ड कृष्णा, पण ते राधा राणी भावार तांणी तांगेल तांची सेवा करता आशिल्ली. इट वॉज लायक अनबिलिवेबल म्हणा, अनकम्पेरेबल म्हणा, अशी इतली स्ट्रिक्टली करता आशिल्ली. आनी इतलेच न्ही, जगन्नाथ स्वता तांणी रथ यात्रा केन्ना स्टार्ट जाता आशिल्ले तेन्ना कीर्तन करता करता नांतची इतली भूम येवन इतले पुरा जात आशिल्ले ते तांकां कळ्ळूय ना. इतले तांचे 7 कीर्तन पार्टीज तांणी अरेंज करचे पळय चैतन्य महाप्रभून. 7 कीर्तन पार्टीज सगळे हातूंत करताल वाजयतालो, मृदंग वाजयतालो आनी अशी अनेक लीला तांगेल कसं की म्हळ्यार सायमल्टेनियसली 7 पार्टीन म्हळ्यार 7 कीर्तन हातूंत दिसून येता आशिल्ले पळय. थंयचे लोकांक तांकां दिसून येवचे की हांगा आमगेले वटू चैतन्य महाप्रभू आसा. दुसरे पार्टी तांकां दिसून येवचे म्हण कशी देवान कृष्णा रुपेन आशिल्ले तेन्ना गोपयो वट्टी केन्ना तांणी नृत्य करता आशिल्ले, जेव्हा बाल बाला वट्ट आशिल्ले तेन्ना तांकां कशें कळ्ळें कृष्ण आमगे वटू आशिल्ले म्हणून. तशीच सिमिलर हांगा बी तांणी चैतन्य महाप्रभून तांगेले एक्सपान्शन केलेले. आनी सगळो लोकांक की चैतन्य महाप्रभू हांगा बी आसा, चैतन्य महाप्रभू हांगा बी आसा अशें. आनी थंय कोणाक खास करून थंयचे कोण राजा आशिल्लो, राजा प्रताप रुद्र, तो एक शुद्ध भक्तूची. मात्र तो एक राजा आशिल्ले निमित्तान ताका चैतन्य महाप्रभू कितले मेळचे प्रयत्न केल्यार बी ताका मेळचे दिन आशिल्ले म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू स्वता ना म्हणटा आशिल्ले हांव ऑप्युलंट आशिल्ले मनशाक जेव्हा राज्य लेवलार मेळ्ळो ना म्हणटा आशिल्लो. आनी तो मस्त प्रयत्न करता कितले केल्यार बी मेळचे आपूण मेळना, हांव मेळना अशें म्हणटा आशिल्ले. मात्र तागेले कोण असिस्टंट आसा तेन्ना इवन सार्वभौम भट्टाचार्य बी तांकां म्हणटा राईट टायम येईल तेन्ना तुम्ही मेळचे शकता म्हणून. आनी आतां रथ यात्रा केन्ना येतले तेन्ना चैतन्य महाप्रभू थंय नांदता, रथा मुखार नांदता तेन्ना तुमकां तांगेलें दर्शन करचें जातलें आनी मेळचें जातलें. तेन्ना तुमी थंय कोयर काडची कराची. आमी आयकल्लें की रथा पयलीं कोयर काडटा तेन्ना भांगराची सारणीन, भांगरा हेंडला सारणीन तो प्रताप रुद्र तांकां सांगिल्लो की तुमगेले राजा वेशार न्ही, साधारण मनशाल वेशार येवन तुम्ही सामान्य एक हे कपडे घालून करता. तेन्ना तागेले ते सेवा थंय पळोवन एकदम रस्त्यार एक मेन्युअल वर्क ते अशें पळोवचें गेल्यार. पण रथा मुखार करचें म्हळ्यार ते एक अगदी ऑस्पिशियस तांकां सगळे लोकां करचें कबी जायना. ते काम करचें पळोवन चैतन्य महाप्रभू इतलो प्रसन्न जाता की तांकां आलिंगन करता. म्हणा पडे तांगेली खंयची इच्छा आशिल्ली ते पूर्ण जाता अशें आसा. सो जे अनेक कितकी म्हळ्यार केन्ना डान्स करता आशिल्लो पळय चैतन्य महाप्रभू तेन्ना जगन्नाथू तांगेले डान्स पळोवचे खातीर मुखारी वचनाशिल्ले पळय. तांगेले मुखारी अशी आनी कडेन सपोज जर रथ जर मागशी जर रथा मागशी जर चैतन्य महाप्रभू केल्यार तर हलवय नाशिल्लो केन्ना मुखार येयना हो चैतन्य महाप्रभू तितले पसून तांणी थंय उरची पळय. म्हणा पडे कितले हे चैतन्य महाप्रभू जगन्नाथाचेर कितले प्रीत आशिल्ली तितलीच जगन्नाथाचेर चैतन्य महाप्रभूचेर प्रीत, तांगेले संकीर्तनाचेर बी तितली प्रीत आशिल्ली. आनी तांणी एकदम स्टँड स्टील जावन उरता आशिल्ले नृत्य तांगेले पळोवचे खातीर. सो अशी सुमार एकामागशे सुमार नमुने लीला आसाची. आमी थोडशे लीलाची आयकुचे प्रयत्न केले आनी थोडशे पास्ट टायम्स खंयचे आसा हे रथ यात्रा महोत्सवा वयल्यान आमी आमगेले एक उद्देश उरता की आमी कितें उरो रथ यात्रा ऐकून इतले आमी लास्ट वीक बी माताजी ऑफकोर्स शी एक्सप्लेन इन मच बेटर वे. तिगेले तिगेन सांगिल्लें आयकल म्हणा हांव थोडशें सांगिल्लें आमगे पुरा ऐकून आमगेले जिवनाचे उद्देश कसो उरता म्हळ्यार आमगेले देवा प्रती जगन्नाथा प्रती आमगेली खंयची श्रद्धा आसा ते आमी कायम दवरून घेवपा आनी वाडोवन घेवपा. अशी न्ही की एक पंत आयिल्ले म्हणून तशी न्ही. आता देव केन्ना जगन्नाथ रुपेर येवन आसा तांगेले आमकूच न्हय तांगेले आई लीड उरना. तो
सोदून लोकां खातीर एक पळोवची लोकां दर्शन दिवचे तितले तांगेले भाव उरता आणि काही हात अशी मुखार आशिल्ल्यावर तू म्हणारी केन्नाच लोकांक आलिंगन करचे भक्ताक आलिंगन करचे तो तयार उरता आम्ही आमगेले प्रायोरिटी विंगड भौतिक वस्तू दिवन देवा खातीर एक लास्ट प्रायोरिटी दिवचे तशी करचे न्हय आमगेली मेन उद्देश अशी उरता की नाही देवा खातीर एक आमी आतां रथयात्रा दिवसा आमी कोशिश अशी उरता की बाकी सगळे सोड हा ऑफकोर्स खंय जायना रथयात्रा ते विंगड प्रश्न पण एटलिस्ट हे मेमरीज खंयचे पास्ट टाइम्स आयकुचे वाचूचे तांगेले बद्दल स्मरण करचे चॅन्टिंग चड करचे कांय न्हय जाल्यार चड चॅन्टिंग करचे अशें करून वी हॅव टू एंगेज अवर सेल्फ इन डिवोशनल सर्वीस नॉट जस्ट ऑन पर्टिक्युलर रथयात्रा डे एवरी अदर डे ऑल्सो सो अशी आम्ही आमगेल्यान तितलो लायफ चेंज करताना की बस खाली भौतिक लायफान खूब उरचे सगळे स्पिरीट घेवन आमी जीवन दिवचे हे आमगे हे मेसेज आणि हे भावनेन तू बी न्ही की आमगेले पाप हे रथा धरल्यार जो टच केल्यार आमगेले पाप नाश जाता म्हळ्या खातीर आमी हे रथा ते उद्देशाचेर बी आमी करचे ना कित्याक की म्हळ्यार आमी आज पाप नष्ट जाता म्हणून फाल्यां वापस आनी पाप सूर करचे गेल्या कारणान हत्ती स्नानावारी जाता तशें करून उपयोग ना सो आमी आमगेली उद्देश कसो उरता आमी आज इतले दिवस पासून आमी पाप केले जाने अनजाने कसं गोतून अशी आमी केल्यार बी हाजे नंतर आमी करचे ना त्या भावनेचेर आमी देवाले दर्शन दिवचे म्हणून रथा टच करचे म्हणून आनी खंयचे ना खंयचे सेवेन तूं आमकां एंगेज करचे प्रयत्न करता रथयात्रा कोणाल थंय आमी रथयात्रा जावची उरतात थंय आमकां कशी ना कशी आमकां स्वता एंगेज करून घेवचे प्रयत्न करता सो हे थोडेशे पास्ट टाइम्स आशिल्ले आनी वी शूड बी व्हेरी मच ग्रेटफूल टू श्रील प्रभुपाद तांणी आमकां हे सगळे जगांत तांणी हे रथयात्रा कितली रितीन डेकोरेल आसा आनी सगळे लोकांक एक आशीर्वाद मेळचे लाभ दिलेलो आसा सो we should pray not just Jagannath ji but Srila Prabhupada also for giving us such mercy. Thank you so much. असले चूक जाली आशिल्ली असल्यार हांव माफ मागता हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी मस्त धन्यवाद वेरी पिक्चरस्क जाऊन तुम्ही एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिलं की कशी श्रील प्रभुपादान वेस्टांत तांगेल फर्स्ट रथयात्रा स्टार्ट केले त्यांनी कशी तांगेल आयडिया कशी आशिल्ली आनी कशी फॉर्म्युलेट जाल्या रथयात्रा आनी नाव विश्वांतूच जाता मस्त कडेन मस्त मेजर सिटीजांत आनी छोटो कडेनच रथयात्रा अरेंजमेंट जाता आसा तांगेल कृपेन सो आनी एक आयकल की म्हळ्यार श्रील प्रभुपादान इंडिया सोडचिंदा पयलीं जगन्नाथ पुरीन घेवन दर्शन घेवन US गेले की सो जगन्नाथ परमिशन घेऊन गेले की तुम्ही सो थँक्यू माताजी मस्त डिस्क्रिप्शनरी तुम्ही आयचे सेशन जगन्नाथ रथयात्रा पास्ट टाइम्स सांगून दिला आमकां सो एक थोडेचे एक म्हळ्यार आज सेशन आर बेस्ड एक इंटरेक्टिव्ह जावन आमकां ऑडियन्स इन्वॉल्व करेन म्हणून आसाची सो हे आयचे सेशनान माताजीन सांगिल्लें आसा सो हेरा पंचमी जावन कालचे फोटोज एक्चुअली म्हळ्यार तांगेले हेरा पंचमीचो कोणे तरी एक्सप्लेन करता म्हळ्यार कसन हाजी इम्पॉर्टन्स म्हणून ऑडियन्स तुला ना हे कसन सांगा मध्ये Hira Panchami is done on the 5th day and returning day, and it is also known as Rath Banga. करेक्ट माताजी सो हांग तो कसन कोण येता आणि ह्या पालखींत कोण आसा म्हणून सांगता Jagannath itself. No, Lakshmi Devi वापस ती मागचे वाटेन वता ते पळोवन होय हांगा आता ते पेलंकू येणारी लक्ष्मी देवी विग्रह उत्सव मूर्ती घेवन गेलो गुंडीच्या मंदिरा वताची सो आम्ही आयकल प्रकार तांणी थंय मस्त कोपार उरती बिकॉज जगन्नाथन सांगिल्लें 1-2 दिसा भितर रिटर्न जाता म्हणून बट
तांणी रिटर्न येनाची फॉर 5 days जाले वरे कसं नाही. सो 5th डे तांणी palanquin घेऊन गेलो गुंडीच्या मंदिरा वताची आणि तांणी थंय तांगेल मुखार मातेन सांगून डोर शट जावन डोर क्लोज करताची. तशी तांणी वापस येताना जगन्नाथ नंदी घोष रथ ताका थोडे म्हळ्यार व्हील्स आणि मोण करता. तांगेलेच श्री लक्ष्मी देवीलेची तांगेल अनुयायी उरता तांगेल palanquin घेऊन वताले. सो तांणी त्या पास्ट टाइम आणखी करताची थर्ड पार्ट रथाचे थोडे हे करताची. आणि तशीच ह्या हेरा पश्चिम जाल नेक्स्टची रथ गुंडीच्या साइड आशिल्ले वापस टर्न जावन जगन्नाथ मंदिरा टुवर्ड्स कर्नराब येताची. सो हे एक सिग्निफिकन्स हेरा पंचमीचे. सो नेक्स्ट हेरा पंचमी जाल्या नंतर सो रथ टर्न जाता आणि हे आमकां एक सुंदर देवाले रूप दिसता मिळता. सो हांतू हे कसन सिग्निफाय करता आणि हांतू कसन हे कसन म्हणताचे हाका म्हणून सांगाचे. कोण आन्सर केलं नाशिल्लें कोणा तरी सांगितलं. एक स्पेसिफिक श्रृंगार केला देवाक, एक भारी चंद श्रृंगार त्याचो एक व्हेरी स्पेशल श्रृंगार म्हणता कोणा तरी सांगता. ओपन फॉर ऑल. कोणे सांगायचं ऑडियन्स तुला ना. सोनावेश. हय प्रभूजी सांगले. सो सोनावेश अवतार प्रभूजी बेगीन एक्सप्लेन करता बेगीन 1-2 मिनिट म्हळ्यार एक थोडे डिस्क्रिप्शन कसं लायक सोनावेश घालताची न्हू. देवान बंगराचे ऑर्नामेंट्स घालचे दिसते तसो आणि त्यांनी ते पुरा भक्ता तांकां तेतूस आकर्षण दिवचे आसा. त्याचे बॅकग्राऊंड म्हाका रेकॉर्ड आसा खंयची. ओके. आणि कोणा तरी बेगीन एक्सप्लेनेशन दिवचे ट्राय करता कोणा तरी. म्हळ्यार आता जगन्नाथ रथयात्रा आयला तांगेले श्री मंदिरा मुखार आसा. सो त्या सिच्युएशनार आसा. आता लक्ष्मी देवीक तांणी जगन्नाथान कशी डोर क्लोज करून दवरले गुंडीच्या मंदिरात तशीच एक सन्निवेश जाता. तो त्या सन्निवेश बेगीन एक्सप्लेन करता कोणा तरी. एक म्हळ्यार जस्ट ट्राय करता पण लक्ष्मी देवीक कोप आयलो उरता. सो ती डोर क्लोज करून दवरता जगन्नाथ रथयात्रा रिटर्न आयली तेन्ना. सो तेन्ना जगन्नाथाक म्हळ्यार इट्स लायक ताका एक वरा टायप तांणी पंडा लोक श्रृंगार करताची. सोनावेश म्हणून सांगताची. गोल्डन 1000 kg गोल्ड ऑर्नामेंट्स ऑलमोस्ट 1000 kg आसके ते गोल्ड ऑर्नामेंट्स घालून अलंकार करता. सो आय थिंक टुमॉरो एकादशी फाल्यां एकादशी. सो फाल्यां दिवस रथ रिटर्न येता. सो मोस्टली फाल्यां 9 पारा हे पळयता आमी लायव्ह जगन्नाथ पुरी रथयात्रा युट्यूबार वरे लायव्ह उरता. सो तांतू आमी पळयता जगन्नाथाक हे सोनावेश घालताची आणि तांकां चंद रितीन तांकां म्हळ्यार एक लक्ष्मी देवीक म्हळ्यार वापस तांकां आषाढ एकादशी दिवसाची तयार असतो. ओके फाल्यां मीन्स टुमॉरो फाल्यां टुमॉरो हय. ओके थँक्यू माताजी. सो फाल्यां आमी पळयता लायव्ह हे एवरी युट्यूबार जे सर्च केल्यार मेळटा जगन्नाथ रथयात्रा म्हणून. सो फाल्यां स्पेसिफिक डे भांगरातुल्यान जगन्नाथाक श्रृंगार करताची. सो नेक्स्ट हे एक रथयात्रेच्या टायमार एक बेगीन एक स्पेशल पळय तुम्ही लायव्ह रथयात्रा पळयता तेन्ना हे 3 व्हड वेसल्स तू तांणी अरेंजमेंट करता 12 आयटम्स कसन बेगीन सिग्निफिकन्स सांगता कोणी तरी. रथयात्रा रिटर्न येता मोस्टली बहुधा यात्रा म्हणताची. रिटर्न यात्रा बहुधा यात्रा म्हणताची. बट हाका एक सिग्निफिकन्स आसा. हे पॉट्स तू तयार करताची ज्यूस आणि आम्ही लाईव्ह पळयता. लास्ट इयर हांव लाईव्ह पळयल्ले. सो म्हळ्यार मस्त वेळ पसून तू तयार करताची. कोणा तरी डिस्क्रिप्शन दिवचे असल्यार सांगा येता. सो 3 रथयार 3 व्हड वेसल्स तयार करताची. बट हे कोणाक प्रसाद जावन दिनाचे. तांणी कसन प्रिपेअर करताचे ते प्रसाद जावन दिनाचे कोणाक. ते कसं एक म्हणून सांगा येतो सिग्निफिकन्स. Adarpana, येस माताजी. so that negative spirits
त्या पुरा असलारी इनविजिबल थिंग्स पुरा असलारी त्या सकड कसले रथ आरे हाजेर सराउंडिंग असते ते इनविजिबल आणि नेगेटिव्ह स्पिरिट असलारी वच्चो म्हणल्यार खातीर की करताची म्हणलें का करेक्ट आधार पान म्हण करताची 12 आयटम्स मिक्स करून ते एक पानाच करताची बट ते कोणाक प्रसाद जावन दिनाची त्यांनी ब्रेक करून उडयताची म्हळ्यार मडकी मोण सोडताची मध्य पिक्चर मडकी मोण सोडतात त्यांनी ते रथयात्रेरी मोण होता आणि ते फुल ज्यूस तक वता ते म्हळ्यार बाकीचे इनविजिबल स्पिरिट्साक आनी तांकां बेनिफीट जावं म्हणून करता म्हणून आयकल्लें सो हे एक विशेष जाता रथयात्रे सो एक पुण्यक्षेत्र श्री क्षेत्र म्हणताची सो हांगा एक जगन्नाथ पुरींत आशिल्ले समुद्राक कसं नाव म्हण सांगता एक व्हेरी इम्पॉर्टंट तीर्थ कोणा तरी आन्सर केलं नाशिल्लें सांगता हे इझी आसा ताका एक नाव आसा समुद्राक जगन्नाथ मंदिर आशिल्लें समुद्राक व्हेरी इम्पॉर्टंट तीर्थ त्या तीर्थान स्नान केल्यार मस्त पुण्य आसकी कोणे सांगू येता हरे कृष्ण थंय गेल्यार अशी म्हळ्यार सँड आर्ट आनी मस्त मेळता महोदधी होय होय करेक्ट महोदधी म्हण सांगताची महोदधी त्या मनशाक म्हळ्यार थंय फर्स्ट जगन्नाथ म्हळ्यार वूड फर्स्ट टाइम मेळ्ळी थंयच की आनी मस्त मस्त ते क्षेत्राक म्हळ्यार ते महोदधीन स्नान केल्यार पुरे कसं म्हणता की म्हळ्यार ताचे एक वर्ड आसा हरे कृष्ण वज्रलेप अपराधवरे प्रभुजी विष्णू प्रभुजी क्लास ऐकत असेल त्यांनी एक्सप्लेन केलं कशी की म्हळ्यार वज्रलेप अपराधवरे वज्रलेप धाम अपराध केल्यावरे हे महोदधीन स्नान केल्यार वता म्हणून प्रभुजीन सांगितले सो हे एक व्हेरी इम्पॉर्टंट तीर्थक्षेत्र Hare Krishna, Prabhuji, is it called which name, Prabhuji? Can you repeat? महोदधी म्हण सांगते गुरु महोदधी It is Mahanadi or Mahanadi Actually, or Mahanadi? Mahatirth Mahanidi Mahodadi. Because I heard that there is 3 rivers or congregation of 3 rivers or Ashkasan Kaswa. I don't remember. Mahodadi म्हणतात. Okay, no problem. I just had a doubt. Thank you. तुम्ही सांगितले 3 रिवर संगम असेल ते द्वारिका लागी की असेल ते नाही. Okay. त्रिवेणी संगम असेल लिंगाडे करण्यासाठी ते नाही. हे महोदधी म्हणून हाचे जो महातीर्थ म्हणून नाव सर खास करून दारू ग्रंथांचे लाकूडकन हांग फाइंड आउट केलेलं असा म्हणजे खत्रे खजेचे महत्व असं हे जागे हे समुद्राचे. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण थँक्यू महाराज सो हे एक अनेक व्हेरी सिग्निफिकंट देवस्थान जगन्नाथपुरी लागीं आसा बट हांगा आमी खंयचे देवाक पळयता आनी हे कसन सिग्निफिकन्स म्हणून लास्ट वीक आमी जस्ट डिस्कस केले बट फोटो डिस्क्रिप्शन नाशिल्ले सो जस्ट फोटो डिस्क्रिप्शन सो कोणा तरी ट्राय करता जगन्नाथपुरी लागीं आसा एक 20 किलोमीटर्स वय माताजी बट हे डीटी अलारनाथ टेंपल भितर आसा हरे कृष्ण महाप्रभु मेल्टದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಭುದೇ येस माताजी माताजी सांगता ऍड करता ऍक्च्युली कसं म्हळ्यार जगन्नाथाक क्वारंटाईन पीरियड वेळेरी जगन्नाथ पळयना अशी चैतन्य महाप्रभु तडसूच जायना चैतन्य महाप्रभु अशी धावन येत की हा अलारनाथ देवस्थानाक धावन येवन ते फातरारी उद्दंड नमस्कार घालताना तांगेल बॉडी हीट आकाची ते फातोरू करगून ते चैतन्य महाप्रभु पूरा प्रिंट ते फातर आयले म्हणून सांगताची देवा पळयना चैतन्य महाप्रभु दर्शन करना जायना म्हणून त्या स्पीडार धावन येताची
धांवन येवन ते फातरार पडले निमित्त ते करगून ते प्रिंट चैतन्य महाप्रभूला हात पाय पुरा सकळ प्रिंट हांव पळयला असं. थँक्यू माताजी. थँक्यू फॉर डिस्क्रिप्शन दिलें मथुरा माताजी, धन्यवाद. सो हांग पळयता षडभुज गौरांग दर्शन है. सो 2 hands बिल्लू उरता, 2 hands म्हळ्यार कोळलू उरता आणि 2 hands कमंडलू उरता. सो षडभुज गौरांग दर्शन आम्ही थंय पळयता. तशीच ते स्टोन की खंय ते मेल्ट जाल्ले, म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू आमगे थंय नमस्कार घालतना ते मेल्ट जामगेन तांगेले पुरे हाताचे पांयाचे पुरे आमी पळयता. सो हांवें थंय अलारनाथ टेम्पलान तूं आसा जगन्नाथ पुरी लागींच. सो केन्ना अनावसार काळ उरता तेन्ना हांगा दर्शन दिवपाचें. सो या ओके. सो तितले क्वेश्चन आशिल्ले आयचे सेशनान तूं. मस्त धन्यवाद वटू लोकांना पार्टिसिपेट केल्ल्याक. इंटरॅक्टिव्ह जानकारी म्हण हे थोडे इमेजेस कलेक्ट केले. सो थँक्यू फॉर म्हळ्यार तांणी पुरे आन्सर्स दिल्याक धन्यवाद.